प्रदेश भाजपाक सध्या आपल्याच लिडरामधलो असंतोष पेलवाना जाला। तातूंत भर म्हणून मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान आनीक एक बॉम्ब घाला। 1.5 महिन्या भितर लिडर थारावचो आनी एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार घालचें, नाजाल्यार मगोक स्वतंत्र विचार करचो पडटलो म्हूण मगोची वॉर्निंग। दीपक बाब, सध्यात जे राजकीय चल्ला सगळे लिडरशिप क्रायसिस हा, बीजेपीन भितर लिडर सोदप चला, सगळे ओवरऑल राजकीय परिस्थिती कशी? नाही, सध्या राजकीय परिस्थिती खूप अस्थिर असा। कोणाकडे तरी एक चार्ज दिवचो सिनियर मिनिस्टराकडे एडमिनिस्ट्रेशन सामकें कॉलॅप्स जाल्ले दिसता न्ही, कामां जायना। की ही परिस्थिती अशीच जर उरली तर मगो पक्ष 1.5 महिन्या भितर आपले स्वतंत्र डिसिजन मगो पक्ष घेतलो। ते सरकारांतल्यान भायर सरपाची आसूं शकता। डिसिजन कितें आसूं शकता। राज्यसभा खासदार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय म्हणटा प्रशासनाचो विषय रोखडोच जाग्यार घालतले। ॲडमिनिस्ट्रेशन येणाऱ्या काळात ते बरो जावन येतगर पूर्णपणे आपण ताबो घेतले आणि म्हटलं की नोव्हेंबरासून ते आपण कामाक लागतले अशें म्हटलां। एक 5-6 दीस दीपक ढवळीकरान वाट पळोवची। सुरळीत सगळें चलतलें। सिनियराचेर सुद्दां कोणाकडेन दिवपाचो म्हाका दिसता प्रसंग येवचो ना। मांद्र्यात शिरोड्या उमेदवार घालपाक मोगोची तयारी। रिसंट डेव्हलपमेंटान मांद्रेचो जो काँग्रेस एम एल ए आसलो आनी शिरोडेचो काँग्रेस एम एल ए बीजेपीन येयलो। त्या दोन्ही जाग्यांचेर शिरोडा आनी मांद्रे तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो? डेफिनेटली, प्रश्नच ना। आमी युतीत खंय आहा? आमी ह्या आघाडी सरकारात आसा। आमी युतीत ना, मगो पक्ष स्वतंत्र डिसिजन घेवपाक आसा सुद्दां तयार आसा। कॅन्डिडेट घालतले तर 15 तारखेनंतर आमी डिसिजन घेता कॅन्डिडेटाचें। बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें जाल्यार आमी आघाडी सरकारात फक्त घटक पक्ष आसा आनी आमचे निवडून आयल्यार तांकांय फायदो आहा। तांचे ह्या आघाडी सरकार बळकट जाता। उमेदवार घालचे न्ही म्हूण खंय बीजेपी मगो कडेन उलयतली। युती पार्टनर आसतले आनी युती वेळाचेर आमकां तरी दिसता की मगो पक्ष ह्या दोन्ही मतदारसंघात आमी तांकां कन्विन्स करतले आनी उमेदवार दवरचे ना। भाजपा काँग्रेस फोडून आपल्या मुखार आशिल्ले जितले प्रश्न सोंपे करपाचो यत्न करतात तितलीच नवी संकटां त्यांच्या मुखार येत आसात। मगोचो मांद्रे आनी शिरोडा बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो निर्णय भाजपा मुखार एक नवें संकट आसतलो। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।